काळजा म्हणा एक पोट आमचो वावर हे तुमकां कळीत आसा मस्त कश्टांचे वाव एक काळजा म्हणा एक पोटांचो सुकोणपणी एक उतर वा करणी इल्लीशी दुखची जाली जाल्यार जांपर आमची मुखेल्यांची काळजा म्हणा तुडतात आमी जिवनाची समाज आजकाल चड वस्तू प्रधान जाल्या ओके मेटेरियलिस्टीक जाल्या वस्तू प्रधान जाल्या सो चड वस्तू सांगात वेळ करसून संतोष पावतात मनशा सांगातपणांत असो संतोष ती दादोसकाय आधी आसली आता ती पळोवंक मेळना वाड्या जमत एक आयल्याचे चिंता बसा आमी खूब मोकळा करीजे आयलेल्या मात करीजे तो पयल्या काळा घेवन दी आका जमत एक येवन दी मागीर ताका आमी कुमो करया म्हणले ओ समुदायाच्या स्पिरिता विरोध कितले मेतेर जायचे म्हणले आमकां कळीत आसूंक जाय आमच्या लोबार उमकळोन रावूंक तांकां सोडचें न्ही तांची जबाबदारी करूंक तांकां सोड खंय गरज आसा थंयसर मात्र आमचे मेतेर पोंदा केल्या उरल्या वेळार आमी तांचे बरीत ल्हान समुदायांत खिणा भितर मॅजीक घडना खिणा भितर मॅजीक घडना हांगासर इन्वेस्टमेंट कितेंय ना सक्कडी सवकास इन्वेस्टमेंट मस्त उणें देखून वाडावळी कितें जाता सवकास जाता समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांकी स्वागत फाटल्या आयतारांनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कित्या खातीर आरंभ केले ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे तत्व कसली कितें बरेंपण जाता कसले सक्कड तरबेती चल्ल्यात आनी ताजे उपरांत हाचे विधानां कितें जावन आसात हें सक्कडी आमी संवाद कार्यक्रमांत जाणा जाल्ल्या आज आमच्या संगी फादर वॉल्टर डिसोजा आसा तो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो निर्देशक जावन आसलो DSCच्या हंतार जायत्या तरबेती ताणें दिल्यात आनी सांगाताच फिरगजेंत बिगार दावनी ताणें मस्त वावर दिला देखून जे कितें तरबेती दिल्ले आसात ते प्रॅक्टिकल रितीन फिरगजेंत बिगार जावन वावर करता आसतना कशें चलता ते तो बऱ्या रितीन सांगू शकता म्हणून हांव जाणा कित्याक म्हळ्यार तरबेती दिल्यात सांगाताच प्रॅक्टिकल रितीन वावरी करते आसा देखून आज फादर वॉल्टर डिसोजा लागीं आमी हो संवाद चलयता मोटव्यान तांचे परिचय करून दिता फादर वॉल्टर डिसोजा नारंपाडी फिरगजीचो कासुरगोडा नारंपाडी फिरगज ह्या जाग जाले उपरांत सहाय्यक विगार जावन ताणें किन्नीगोळी फिरगजेंत वामंजूर फिरगजेंत आनी तशेंच BJ फिरगजेंत वावर दिला आनी त्या उपरांत विगार जावन आम्मेंबळ फिरगजेंत अल्लीपादे फिरगजेंत शक्तीनगरा फिरगजेंत आनी प्रस्तुत आलंगारांत विगार जावन ते वावर दिवन आसा तांची एक शाती म्हूण सांगल्यार शक्तीनगर फिरगजेंत आसतना थंयसर विगार जावन आसलो सांगाताच ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो निर्देशक तो जावन आसलो व्हड जबाबदारी दोनी आनी निर्देशक म्हणटा आसतना सगळ्यांनी वचून तरबेती दिवचे विगार जावन एका फिरगेजीन काम करता आसतना हे निजाकी भोव कश्टांचे तितले मात्र न्ही त्या वेळार थंयसर एक इगर्जबांचे कार्यक्रमी तांणी हाती घेतले तशें म्हणटा आसतना 3 व्हड जबाबदारी एकच पोटी तांणी ते भोव बऱ्या रितीन निर्वहिसिल्यात विगार आनी ताच्या उपरांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो निर्देशक आनी उपरांत इगर्जबांचे ते व्हडलें काम फाटल्या तांच्या ह्या जागे जिणेंत तांणी सुमार 14 संगीतांचे कोवळे तांणी काडल्यात कंतारिस्त जायतीं कंतारां तांणी घडल्यात हांवें 1-2 कंतारां विचारले वेळार निमाणे घडये कांय सांगनासतना जायना म्हणनासतना भोव अपुरबायन ते करून दिल्यात आनी ह्या कोवळ्या फाटल्यान कितें मेळ्ळां हांव चिंता ताका कुडसून सुमार 1 लाख रुपये तांणी ह्या जाकांच्या तरबेती खातीर दान जावन दिल्यात देखून उद्देश भोव अपुरबायचो कंतारां घडले बरीत जे कितें तांतूं मेळ्ळें ते ह्या जाकांच्या तरबेती खातीर दिलां व्हड मोल आज तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर वॉल्टर डिसोजा हांकां स्वागत म्हणटा थँक्यू वेलकम फादर थँक्यू फादर तुमच्या लागीं हो संवाद चलया म्हूण चिंतले कित्याक म्हूण सांगल्यार
तुम्ही निर्देशक जाऊन जायत्याकडे तरबेती दिल्यात ते एक काम तरबेती दिवचे आणि दुसरें कितें तरबेती दिल्लें आसा ते विर्गजिंत कार्यगत करचे देखून हो दोनांचो अनुभवी तुमकां आसा फाटल्या 4 फिरगजांनी 4 गाड विगार जावन आसल्यात आनी आतां ही करन आसात देखून तुमच्या लागीं पयल्यान पयलें विसाचें सवाल खंयचें म्हूण सांगल्यार तो तुम्ही निर्देशक प्लस विगार जावन आसलात आतां फूल टायम विगार सांगात आज इसकाल असो वावरी आसा तुमकां आतां कशें बघता हो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो वावर फिरगेजींत तरबेती दिल्ल्या वेळार कितें सांगतालात तेच प्रमाणे फिरगेजींत करूंक जाता की या कांय चॅलेंजीस आसात सेमिनारींत आसतना आमी अमजूर फिरगजेक वचून ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशीं इल्ली समजोनी आपणायली आनी त्या उपरांत याजक जाल्ल्या उपरांत हर एका फिरगजांनी अशीच काजीतोर जावन आसतनाय हांवें ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या वावराक मस्तो आद्यता दिल्या आनी हो वावर म्हाका मोगाचो देखून हांवें केदाळाय ह्या वावराक सडीत वत्तू दिला कित्याक म्हाका तो संतोश दिता गेल्ल्या सकट जाग्यांनी हांवें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून वाडच्या मस्तू वावर केला आनी तांचे सांगाता बसोवन वावराक महत्व दिला समुदायाक बरें करून बांदल्यार गवळीक वावर सलीस जाता आमचो गवळीक वावर सलीस जाता एक सुरविल्ल्या 2 वर्सां लोकांक ताचे विशयांत समजोनी दिवची तांकां ते कन्विन्स जावचे बरी पळोवचे आनी ताच्या उपरांत 2 वर्सां आमी इल्लो वावर केलो जाल्यार मागीरच्या वर्सांनी आमचो गवळीक वावर इल्लो सलीस जाता कित्याक म्हळ्यार आमचे सांगाता वावर करूंक आमकां जायते मुखेली मेळटात सेवेच्या मनोभावाचे देखून हर एकल्या थंय गवळीक जबाबदारी विशीं ताचो महत्व आमी समजयल्या तक्षणा केल्ल्या वावराक फळ मेळटा देखून ह्या दिशेन हांवें मस्तू वावर केला आनी मुखल्या म्हज्या जिवितांत हांवें विगार जावन आसतना केल्ल्या वावरांत म्हाका मस्त तृप्ती भोगल्या सोम्याचे राजमंचे हो वावर लोकांक आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायात बारी बरें करून शिकप येत आनी सहकार मेळ्ळो जाल्यार जे कितें सोमयाच्या राजाची लक्षणां आसली ती आमच्या वाड्यांत फिरगजेंत इल्लेले क्षमापान आमकां पळोवंक मेळटा पूण तितलो सुलभय न्हय समुदाय मातसो वावर म्हाका तरबेती दिवणी गोत्त आसा फिरगजेक वचोन तो वावर करणी गोत्त आसा पूण तितलो सुलभ न्हय कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार एक तरबेतदार जावन आसल्या म्हाकाच एका फिरगजेंत आसोन लोकांक त्या विशयान समजोवणी दिवन तांकां तें अर्थ जमचे बरी आनी तांणी तें करचे बरी करूंक मस्तू त्रास भोगतात तांच्या फाटल्यान आसा जंय तवळ तांकां आपय जाय सांगाता घाली जाय तरबेती दी जाय आनी ते म्हणटना तितलो सुलभ ना ह्या विशयांत कोणाक चड महेत ना पाद्रा भांग्या विगारांक तांकां इल्लें कस जायत म्हणून म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार तरबेती आसल्या म्हाकाच तें इल्लें तितलें सुलभ म्हणून भोगोना हांगासर कश्ट कित्याक म्हळ्यार काळजां म्हणा एकवट आमचो वावर हे तुमकां कळीत आसा मस्त कश्टांचे वावर एक काळजां म्हणा एकवटांचो सुकोणपणी एक उतर वा करणी इल्लीशी दुखची जाली जाल्यार जावं पुरो आमची मुखेल्यांची काळजां म्हणा तुटतात एक पोटी तुटल्या उपरांत मागीर ते सारकें करचे भोव त्रासाची जाता देखून समुदायांत इल्लें काल म्हणटात इल्लें रागिश्ट आसा जाल्यार आपणेंत सांगिल्लें जाय जें म्हणलें कुडलें वो वावर हांगासर करूंक इल्लें कश्ट एकामेकाची काळजां म्हणा दुखल्या त्या क्षणी जायना आनी दुसरें हांवें पळयलें आमी जियोनाची समाज आजकाल चड वस्तू प्रधान जाल्या ओके मेटेरियलिस्टीक जाल्या वस्तू प्रधान जाल्या सो चड वस्तू सांगाता वेळ करसून संतोष पावतात मनशा सांगातपणांत आसो संतोष ती दादोसकाय आदी आसली आतां ती पळोवंक मेळना त्या संगतीक चड आसक्त ना म्हणलें बरी दिसता केदार पळय मनशा सांगातपणाची रूच ना तो व्हड समुदाय बांदूंक बारीक कश्ट देखून आमकां एक व्हडलो समस्या हो आमी वस्तू प्रधान जावन वाडल्या देखून समुदायाकी एक व्हडलें काल म्हणटात कर्ग हांवें म्हणयत कित्याक आमचें मी चिंतिल्ल्या प्रकार तितलें फळादीक जायना कित्याक म्हळ्यार हें वस्तू सांगाता वेळ करसूंक मनशा सांगाता वेळ करसूंक नाका हांगासर एकामेका खातीर वेळ दी जाय ये जाय सांगाता बसा जाय उलय जाय एकामेका खातीर वेळ त्याग सॅक्रिफायस करी जाय देणी दी जाय हें पुरो म्हणटना हें कोणाक त्या चिंतपांत आसलेल्यांक जाता देखून पळय थोडे फावटी आयिल्लेच येतात
हा, येनातले वय. येवंकूत येनात म्हणटा हे कारण हे मनशाची रूस आसले कोण आयल्यात तांकां सांगातपणाचो अनुभव कोणाक जाला ते सुकयना हा. कोण येवना तांकां अनुभव जावना ती वस्तू सांगात आसा देखून हो एक समज आमच्या समाजांत आसा हा. देखून तो पयस करूंक म्हणून समुदाय आयल्या ओके. हाडल्या हा. लोक मनशाक सांगात हाडी जे पयले आमच्या सांगाता आमच्या समाजांत संस्कृतेंत हे आसले हा. ते उणें उणें जावन येतना एक गरज आसलें आयलां पूण आमकां परतून एक समस्या आमच्या बांदून हाडूंक आमकां अडकल जाल्लें म्हाका दिसता देखून बरें मन आसा पूण तितलेंच पंत आव्हानाचें देखून आमकां कितलें बरें मन आसा जाल्यार तिशीन तावन स्पंदन मेळ्ळें जाल्यार इल्लो वावर काल जाता कश्टाचो जाता म्हणलें म्हजी अभिप्राय म्हाका इल्लोसो अनुभव आसला देखून तरबेती दिवन कशें तांकां मना वय करचें तांचे संग आतां बसचें उलोवचें तांकां वावर करचें बरें करचें इल्लें कळीत आसा देखून गेल्ल्या फेर गजेन म्हाका ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो वावर सुरवेर कसलो आसा म्हणून बगलो जाल्यार मागीर म्हाका सलीसायचें जालां देखून समुदाया द्वारीच मस्तू कामां करूंक कार्यक्रम करूंक लोकांक सांगाता घालूंक लोकांच्यो गरजो सुदारसूंक साद दिला ती तृप्ती म्हाका धाराळ मोपान आसा ओके या तृप्ती या दादोसकाय विशयात उलयत आसतना एक तरबेतीदार जावन एक फुल टर्म जायते कडेन तरबेती दिल्या उपरांत इगर्जींत वेता आसतना फिरगेजींत येता आसतना ताजेत म्हणल्यार तुमकां पंतावन मेळ्ळें जाल्यार तुमकां तृप्ती दादोसकाय आसा म्हणटा तुमी ओके सांगातच हे एक सुरविले हंताची तरबेती जाल्या उपरांत मागीरच्या वर्सांनी काम सलीस जाता म्हळ्यार लोकांक ते खंयच्या नंबराची तृप्ती आनी दादोसकाय तुमी पळयल्या की आसा म्हणून एक तुमची तृप्ती दादोसकाय आनी एक लोकांक सारकें एक म्हाका ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया द्वारे जाल्लें बरेंपण तृप्ती हाडचो विशय म्हळ्यार देवाचें उतर लोकांच्या हातांत काळजांत मोतींत तोंडांत आसा कोण सोर जमत घेतात ते पवित्र पुस्तकाचे मोगी जाल्यान दिसा मध्ये इल्लो वेळपणी पवित्र पुस्तकां सांगाता करशितात ताचे दुसरें व्हडांनी ल्हानांनी भेदभाव नासतना सांगाता बसचें सांगाता मागचें हांसचें खेळचें वांटून घेवचें रांदचें जेवचें हें सकड उरल्या जाग्यांनी पळोवंक मेळना ही आमच्या समुदायांत आमकां धाराळ मापान पळोवंक मेळटा स्टेशन्स समुदायाक आयिल्ले साळावळेंत वाडटात एकामेकाच्या साळावळेंत संबंदांत वाडटात एकामेकाच्या संतोशांत वांटेली जातात दुखांतय वांटेली जातात ताच्या उपरांत एकामेका बसोत मागचें कोणी एकलो कश्टालो आसा वाड्यान जावन दी फिरगजेन जावन तांचें नांव काण मागतात आनी तितलें मात्र न्ही तांचे जल्मा दीस येताना लग्ना दीस येताना ते उडास काडटात तांचे बसोत एक आमच्या बापा एक नमान मरी म्हणून सक्कड वाड्या घरा मागतात आनी ते परत तांकां इल्लेशें काय म्हणटात इल्लेशें तांचे थंय परिणाम घालता ताच्या उपरांत गरजेवंत तांचे प्रमाणे मस्त पोटी कुमोक जाल्ली आसा वाड्यांत कोणी एकलो गरजेवंत आसा ताका कुमो करचो कोणीय ना जाल्यार वाड्या घरांनी सांगाता मेळोवन समुदाय द्वारे केल्लो वावर तो परगड जायना जावं पुरो आमकां म्हणजे पत्रां नात तशें ती परगड करूंक पूण असलो वावर धाराळ मापा आनी एकामेकाची भेट करचें एका घरांत रावन आनी एका घराक वचचें आनी ताचे उपरांत थंय बसचें आनी विविध संदर्भांनी सांगाता मेळचें लिपोवन आसलेली तालेंतां उजवाडाक येवचें कितलींशीं तालेंतां लिपोवन आसलेलें जे उजवाडाक आयल्यात लोकां थंय वांटून घेवचो स्पिरीट चड आनी चड वाडुल्लो आसा कश्ट तेल्यांक गमन दिवचें आदार दिवचें ताचे उपरांत भावार्थ कार्यान परगडचें सांग जाकोब म्हणटा बऱ्यो कोरण्यो नातलोलो भावार्थ जीव नातलोलो म्हणून हांगासर ह्या भावार्थाक जीव तांच्या ह्या बऱ्या करण्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा हांवें उडोवनपणे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वस्तू प्रधान जावन मनशा केंद्रीत जावन वाडोवंक आमकां प्रेरण दिता कोण येतात ते न्ही जावन मनशा केंद्रीत जातात ताच्या उपरांत तांकां वस्तूच्या चड संतोश हांगासर पळोवंक मेळिल्लो आमकां दिसता देखून हे सर पळयता आसतना इतली पुरो वाडावळ लोकां थंय जाल्ले पळयता आसतना खंडी जावन तृप्ती दिता मस्तू संगतींनी आमी काल म्हणटात मनशापणांत वाडटा भावार्थांत वाडटा देखून ही हांव जेन्ना ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक आयल्यान थंय पळोवंक मेळटा देखून तीच एक व्हडली तृप्ती आनी आमकांय त्याच कोण हाचे सांगाता वावर करताय आमी ह्या जाग आमकांय तो स्पिरीट आपणाक कुमता लोकांनी तसलें पुरा करतना आमी ओगो बसोंक जायना आमी तांचे सांगाता मेळोवन कांय म्हणी तसल्या गरजांक स्पंदन करी जाय म्हणलो स्पिरीट म्हाका तें बगलां मस्त पोटी म्हज्यात खातीर हांवें करसूंचे थोड्यो पोटी कान असल्या गरजांक दिल्ले दराळ पोटी दाखल्या लोक येता मुखार येता देखून तांचे सांगाता म्हजें इल्लेशें बरेंपण आसूं दी म्हणून ह्या रितीन बरेंपण जाल्लें तांकांय आमकांय पळोवंक मेळटा वय ओके
तुम्ही म्हळे एक काय म्हळ्यार चॅलेंज पळोवंक मेळचे काय म्हळ्यार आयचो संवसार मेटिरियलिस्टीक वस्तू प्रधान जाला आणि आजकाल काय म्हणून जाल्यार हें काय म्हळ्यार मोबायल काडून घरा बसून सगळ्यांक तांच्या इतल्याक वेळ करसूंक तांच्या संवसारांत आसतात एक इल्लेशे आनी एके वचून बसतात आनी पुरा नाका म्हूण बघता हें सोडून दुसरे कसले सकडी अडकळी ह्या वावरांत पळोवंक मेळटात. 55 बार आसात फादर. ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशीं कन्विन्स जाल्ले म्हणटा हांव, मनदट्ट जाल्ले हे आमकां जाय जे हे बरें पवित्र सभेच्या जिविताक आनी आमच्या जिविताक आनी देवाच्या राजमंचाक गरजेचें म्हणलें ते कन्विन्स जाल्ल्या शिवाय जाजकांक आनी लोकांक हें काय म्हणटात वो वावर करूंक कस देखून कन्विन्स जाल्ले मनीस उणे आमच्या फिरगजांनी वाड्यांनी. दुसरें ह्या मिसावांतय मुखेल्यांची इल्लीशी निर्लक्ष मुखेल्यांनी काय म्हणटात हे तितलो आद्यात असो वावर न्ही म्हाका हाच्या की सडीत गमन दिजे जाल्लो इतर वावर आसा म्हणलें तसले चिंता म्हळ्यार हो आद्यता जायना. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय देवाचे राजमंचे मनशाक सांगात हाडचे तो आद्यता जायना जाल्यार एक देखून मस्त जाणांक एक आद्यता न्हय ते एक व्हडलें चॅलेंज म्हणून म्हाका दिसता. पातळ भावार्थ आमकां भावार्थ म्हळ्यार भक्तीपणा केंद्रीत इल्लें मागणें करचें रेतीरेक वेचें नोवेनाक वेचें मिसाक वेचें तितल्यार काय म्हणटात हांव एक बरो भावार्थी म्हणलें एक सूख चिंताप लोकां थंय आसा तो भावार्थ हांवें जिये जंय मनशा सांगाता वाडा जंय भावार्थ म्हळ्यार सळावळ आनी संबंदांत देवा लागीं आनी मनशा लागीं वाडचें म्हणून कोणाक तें इल्लेशें मनदट्ट जाता तसलो ह्या संगतीक गमन दिता. मस्त जाणांक आतां भावार्थ म्हळ्यार देवा थंय सळावळ वय पूण तितलेंच मनशा थंय सळावळ आसा जें म्हणलें मस्त पोटी तें भोगाप उणें आसा देखून सळावळ संबंदाक आनी बऱ्या करण्याक महत्व उणो देखून तें परतून हांव ताकाच येता वस्तू प्रधान देखून तें केदळा जालें हांगासर सळावळ संबंद ताचे वरान बरो करणो एक कडेन कोणूय सांगता करतो जातलो करता आमकां तें पडोवन गेल्लें ना म्हाका तें गरज ना म्हणलें तरेपटी चिंताप आसा. आपणा कोणायची गरज ना आपणा लागीं जाय तितलें आसा देखून म्हाका कोणायची गरज ना म्हाका वाडो नाका शेजार नाका असलें चिंताप आसलेंय मनीस आसा देखून ही हांगा तें आकर्शीत जायना. देखून असली एक व्हडपण आसा म्हाका कोणायची गरज ना म्हजे लागीं म्हाका जाय जाल्लें सक्कड आसा म्हज्या भुरग्यां बाळाक जाय जाल्लें सक्कड आसा कोणाची गरज ना म्हणल्यार चिंताप. आयतारांनी चटवटीक ह्यो कार्यक्रमां सडल्यान आतां सक्कडी मनशाक कालें जाय जे पयलें फंक्शनां कार्यां फेस्तां पुरा आयताराचें नासलें आतां पुरा सक्कडी आयताराचें जाय जे सकाळी मिसाक हेजे ताचे उपरांत आनी एक कार्यक्रम संघटनाचे आनी इतर स्पर्धे हें पुरा म्हणटना सांजेर परतून कोणेचें देखून ह्या कारणा खातीर काय म्हणटात चटवटीकेचो तो वजें आसा सूक्त मार्गदर्शनाचो अभाव. आतां समुदायाचो वावर चलतना ताका काय म्हणटा जाय पुरतो मार्गदर्शन मेळाचें कित्याक आमच्या लोकांक मस्तवाच्या विशयांत कितें ना महेत ना समजोनी ना देखून तांच्या फाटल्यान रावन तांकां सूक्त मार्गदर्शन दिल्यार मात्र हो वावर इल्लो काय जाता यशस्वी जाता. मुळावी अंतर वाड्या घरांक तरबेतीचो अभाव आसा. आमची तरबेती कशी जाल्या देशेची मट्टार जाल्या वाराड्या मट्टार जातात फिरगज मट्टार जातात कोणाक मेळटाय आसक्त असलेल्यांक मुखेल्यांक मात्र मेळटा. वाड्यांत इतलो लोक आसा फिरगजेन जातना एक 100-150 लोक येता 600-700 1000 वयर लोक आसा जाल्यार कांय आमचे 10 शेकडाकाला मेळटा तरबेती मेळटा. ताच्या उपरांत ती वाड्याक वचना ह्या कोणे मुखेल्यांनी तरबेती जोडल्या ती वचून कालें तिजे म्हणचे आमी वाड्या घरांक वचून पूण तांकां तें तांणी कितें आयकलां तांणी आयकल्लें कितलें उरता 10% उरता वचून दितना कितलें मेळटा कांय जाणले 5% कांय लोकां सांगेत आनी ते सांगचे तितली कॅपॅसिटी मनीस आसले जाल्यार जाता. देखून ही वाड्या मट्टाक ही तरबेती आनी की पावना मस्त जाणांक गरजेच्यो मुळाव्यो संगती ल्हान समुदाया विशयांत कळीत ना. वाड्याक वचून देसीजीच्या मट्टार तावन आमकां दिवंक जायना आमकां फिरगजाक वचून दिवंक त्रासाचें जाता. देखून वाड्या मट्टार वचूंक ताका बांदावळ आसा मांडावळ आसा ती फिरगज आनी कार्यगत जायना. ह्या संदर्भार काय जाता समुदायाचो वावर कश्ट मस्त कडेन समुदायाचे वावराक आसची 55 म्हळ्यार आसची जाग्या खातीर कुटुंबां मदें शेजाऱ्या मदें काय म्हणटा झगडें आसता कोर्ट केसी आसतात मनास्ताप आसता देखून ताच्या घरा आसतना हांव वचना
हाच्या घरा आसतना हांव येना तशें मस्तू चलोय सांगती ह्या वाड्या मदें येता समुदाय सो वावरांतून कश्ट जाता प्रेरण आनी जीव भरतल्यांचो अभाव मस्तू बोटी काल्या म्हणटात म्हळ्यार एकलो बरें करतना आमी कितलें प्रेरण दिता तितली सर वाडावळ जाता हांगासर मस्तू बोटी असलें प्रेरण म्हणे जीव भरतल्यांच्या व्यक्तींचो अभाव आसा मेळना युवक युवती वाड्या जमतेचो वांटो आनीक जावंक ना थोड्या कडेन आसात चलयो पूण इल्लेशा मापान येतात पूण आमचे तरणाटे मस्तूपोटी वाड्या जमतेक येनात म्हळ्यार तांकां चड आकर्शनाचें न्हय जालां जावं की पुरवा तें गरजेचें म्हणलें बघना ही गरजे मट्टार आसात पूण वाड्या मट्टाक येता आसतना हांगासर तांकां आकर्शीत जायना मस्तू प्रयत्न केल्लें आसा युवजनांक हाडचें ICOM संघाता मेळोवन त्या संघटना आमी प्रयत्न केल्लें आसा पूण आनीकी हातून आमी यशस्वी जाल्या म्हणून म्हाका सांगूंक धैर्य पावना ताच्या उपरांत दादल्यांक वाड्याच्या जमते थंय आकर्षण उणें आसा सहकार कुमो केदाळय दितात पूण हांगासर येवंक नाका सेवा आसतना येतात तें बरो तांच्या भुरग्यांक तांच्या पत्न्यांक धाडटात पूण आमकां येवंक नाका हांव जेन्ना एक 30 जाणां वाड्या जमतेक आसा जाल्यार हांव जेन्ना कांय 5 जावन 6 जाण मात्र दादले आसचे थोड्या घरांनी थोड्या वाड्यांनी दादल्याचो संकोच उणो घरांनी नात परगांवांत आसात एक आसा पूण आसल्या कडेन पळयता आसतना ते शेकडावार पळोवंक गेल्यार एक आमकां व्हडलें काल म्हणटात पंतावण म्हण दिसता तांकां चड सांगात मेळचें गरजेचें म्हूण बघना आमच्या स्त्रियांक सांगात येवचें बसचें उलोवचें तें तांच्या सैमांत आसा दादल्यांक चड सांगात वचचें की चड काल म्हणटात इंडिव्हिज्युअल आसचे तांची कामां तांकां रटावळ आसा तें एक जावं पुरो हांगासर तांकां आकर्शण बघना देखून हे पुरा काल म्हणटात व्हडल्यो पंतावरां आनी एक म्हाका हांवें इतल्या वर्सांतल्यान वावर करतना म्हाका दिसता ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत सेवा एक म्हत्वाचो वांटो म्हणटा हांव सेवा वाड्या जमतेचे 2 प्रमुख वांटे एक देवाचें उतार वांटचें आनी एक आमी जिवीत वांटून घेवचें सेवेद्वारे आनी की परिणामकारी जाल्लें कार्य गजाल्लें पळोवंक मेळना हांवें वावर केल्या फिर गजांनी आतां हांव वावर करनासच्या फिर गजांनी ह्या विशयाक येतना म्हाकाय त्रास जातात तांकां आमी मस्तू ह्या रितीन त्या रितीन करी जे पट्ट्यो दिल्यात तें पुरा सक्कडी दिला पूण थंयसर जमतेंत सुवार्ता वांटपाचो विधान येतना तें 100 मेटान सेवेचो विशय येता आसतना कुण्णी तोंडूक तें केल्लें दिसना या ते सांगूंक नाका की या तें गरजेचें न्हय म्हूण बघता की तांकां तें आनी कशें मनदट करचें म्हणलें आनीकी एक पंतावना व्हडलें पंतावन जावंक पावला कित्याक म्हळ्यार आमी केवळ कांय सेवा नासतना जमत मातसो न्हयली जाल्यार आमी आनी एक मागण्या सकाळ जाता पंगड जाता देखून ते सांगाता वसाचें म्हणलें हे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडटना एक इरादो सुतो आसलो आमी सेवेचे व्यक्ती जावन परिवर्तन जायचें म्हण देखून ल्हान सेवा करतात ना म्हणून ना थोडे कडेन बरी करतात पूण जराळ रितीन उलयता आसतना हो एक वांटो लोकांक कस जाता काळी सेवा कान घेवची खंयच्या रितीन काण ह्या रितीन हांव चिंता आमी आनीक गुंडायेन वसा जाय सेवा म्हळ्यार ते कशें आमी सांगाता मात मेळोवन करची सेवा गी ह्या देवाच्या उतराच्या प्रेरणाक लागून वैयक्तीक जावन हांवें कांय ह्या विशयांत चिंतून म्हज्या तांकी प्रकार सांगाता मेळोवन कांय करूंक जाता असल्या दिशेन आमी इल्लेशें आमी वांटून घेतिल्लें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा एवकारिस्ती तशेंच मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन गेल्यार पावना समयान म्हळ्यार आमकां मोडून वांटूंक सांगला पूण कितले जाणां आमी भेटयलेले मीस जियेता तशेंच हांगाय हो समस्या आमकां आसा हातूंनी सेवेचो अविभाज्य वांटो ताका आमी गमन दिल्यार आनी तो वावर चड करीत कालें करीत आकर्शीत करीत खंयच्या समुदायाच्या वावरा सेवेद्वारे येणातली कुटुंबाय मागीर आकाश आयिल्ले दरार धाकले आसात आमी केल्लो बरो वावर तांचे मना वयर जावन येणातले जमतेक मागीर आयिल्ले आसात आनी आमच्या मुखेल्यांचे थोडे फावटी वाड्या जमतेक आयिल्ल्यांचे चिंता बसा आमी कुमो कोणा करीचे आयिल्लेल्या मात करीचे तो पयल्या काल्याक येवन दी आका जमत एक येवन दी मागीर ताका आमी कुमो करया म्हणलें हो समुदायाच्या स्पिरिता विरोध आमी बरो वावर करून तांचे मना वयर करून कालें करीचे तांकां आमी आमच्या लागीं ओडचे आकर्शीत करीचे हें चिंता लोकांचे आनी बदलूंक वेळ लागतात आनी म्हणजे ते हे जे वाडा जमत एक आयल्यार आमी कुमो करूंक तयार आसा हे जे म्हणून तांचे सारके तांकां म्हणल्यार तांणी हे जे म्हणलें आसा पूण हो काल म्हणटात आमी वावर करून तांकां हाडीचे असले चिंता तांणी हे जे तो येवंक लोकांक वेळ लागात कोणा म्हणून हांवें चिंत
चिंचे देखून एक सेवेचो वावरो आमकां एक इल्लोसो त्रास असोत म्हण दिसता हे सरी पुरो मस्त पंतावाना आसा आनी देखून म्हळ्यार समुदायाचो वावर तितलो सुलभ असो न्हय ताच्या फाटल्यान रावल्यार मात्र हें कालें करूंक जाता कांय बरें कांय साधन करूंक आमचे वरवीं साध्य आसा हय आता येस ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे तरबेती चलयता आसतना पोस्टरां घालतात तुमी वय आनी तांतू चडाव दोन कालें पळोवंक मेळटा म्हणल्यार रावंड बसचे म्हळ्यार तांतू समेज ती इक्वल म्हणून दाखोवचे खातीर आनी ताज्या उपरांत ते मुखेलपण कशें म्हळ्यार रोटेशन एकल्याचें जाल्या उपरांत एकल्याचें एकल्यानंत न्ही केदार आनी सांगात असं कालें म्हणटा जाल्यार जाता तितल्या जाणांनी वांटून खाण घेचें म्हणून तुमी आतां अशें फिरगेजीन आसता आसतना जावं पुरो आतांच्या पयलींच्या गेल्ले कडेन तुमकां हें कशें सुडाल रितीन बऱ्या रितीन जाता म्हणून बघता की हें रोटेशन लिडरशीप ताजे उपरांत वांटून खाण घेवचें आनी लोकांनी तें पुरो आमी कशें तरबेती दिताल्या तुमी तें थंय सरी जाता की जराळ जावन सांगू कस्ट फादर ओके गे थोड्या कडेन मुखेलपण वाडलां म्हटलां ना म्हणा हांव मस्त कडेन वाडलां सडलां नवे मुखेली बुदेल्यात तें पळोवन दिसता लिपोवन आसली तालेंतां उजवाडाक आयल्यात हे वाड्या जमत नासली जाल्यार ती लिपोवन तूं उरती तसली तालेंतां उजवाडाक आयल्यात थोडे पडे मुखेलपण काण घेवंक फाटीं सरतात कित्याक म्हळ्यार आतां जबाबदारी पयलेच्या चड जाल्या समुदाय आयल्या उपरांत मुखेल्यांची जबाबदारी चड जाल्या पयलें कांय एक मरण जाताना कांय एक कार्यक्रम आसतना वा कांय आसतना इल्लें सुदारसूंक गेल्यार जालें म्हणलें चिंता पासलें पूण आतां तशें न्ही आतां हर एक वावरी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय फिरगजेचो जावन देखून सोय ल्हान क्रिस्तांव समुदाय मुखांतरच मांडून हाडचे येवजण आसा ह्या जाकान जाल्यार कितें वावर आसल्यार फिरगजेची येवजण आसल्यार कोणा सांगचें मुखेल्यांनी वाड्या जमते मुखान करूंक करीजे म्हणून काले म्हणटात चिंतचे देखून अशें म्हणटा जबाबदारी सडल्या देखून काले म्हणटात आतां इतलें पुरा करूंक आसा की म्हज्या पोटाम आसा म्हणटाना ही जबाबदारी चड जाल्या देखून थोडे जाण कितें म्हणटात वो वावर म्हाका नाका थोडे फावटी एका उदेक जाल्लो आनी एकलो जावं दी तें बरें चिंताप आनी एकलो जावं दी पूण म्हाका म्हजी रटाबळयली चड आसा म्हणल्यार चिंताप आसा ताच्या उपरांत जायत्या कडेन मुखेलपणाचें चिंतप बदललां ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयल्या उपरांत हांगासर मुखेलपण म्हळ्यार सेवा करूंक ताच्या उपरांत मान गौरव जोडूंक न्हय मागीर म्हणलें सगळ्यांक समजलां म्हळ्यार ह्या समुदाया द्वारे आमी तसलें चिंताप तांच्या मतीन घालता देखून पळया सलाम जाय जाल्ल्यांक मुंडास बंदी जाय म्हणून आशेतेल्यांक हांगासर तो काळें जायना वावर आकारची जायना हांगासर हांवें चिंतलें म्हाका कांय मेळना हांगासर हांवें तूं वावर करी जाय म्हाका कोणी सलाम मारिना म्हाका कोणी तसलें चिंताप आसता थोडे तसलें चिंतपाचें मनीस आसा ते मेळ्ळ्यार ते हांगासर वावर करतात हांगा केदाळा ते मेळना म्हणजे हांगा मेळची ठीक आहा दुरसोन येयल्ले चड ते कोणाक जाय हय सलाम मान गौरव होगलीक मेळ्ळ्यार जाय तसलें हांवें चिंतपाचें हांगासर वाड्यान मुखेलपण घेवंक कितें करतात पाटी सरतात हांगासर फर्मावण करूंक जायना हांगासर फर्मावण करूंक जायना वावर करून देख जावंक आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आपणें जावन वावर करी जाय आनी कांयपणी कांय फर्मायला म्हणटात तूं कोण फर्माव तुका कळना तुका जायना करूंक म्हणटात शीदा म्हणटात हे बरें आयको कोणाक जाय देखून आदर्श जावंक आसा हांगासर फर्मावण कांय केल्यार करूंक जायना केलें जाल्यार आपणा पाटी मेळटा देखून मस्तपटी धरतात ये नाका बा दुसरें खंय आसल्यार पळया म्हणल्यार एक चिंताप आसा दुसरें तुमी म्हळ्यार वांटून घेवचें जमत 1000 जमचे आनी एकामेकाक वेळ दिवचेंत व्हडलें एक काले म्हणटात आयतारा एक पटी सांगाता येवन सांगाता बसचें एकामेका खातीर वेळ दिवचेंत हांव चिंता एक व्हडलें चिंताप कोण येतात ते वांटून घेवचें वेळ मोलात एक सक्कणां वरणी आमी म्हणटा आनी वाड्या घरा थोडे फावटी आयलो 1 घंटो न्ही 1.5 घंटो बसतात बरें आसा जाल्यार उलयतात हालसतात खेळतात आनी विविध संदर्भांनी वाड्यांच्या गरजांक वेळ दितात इगर्जेन देवस्तुती आसतना सगळें करतात वाड्याच्या वेळ दितात तशें म्हणटना वांटून घेवचो स्पिरीट धराल मापान आसा ना म्हणूंक जायना ताच्या उपरांत देणी आद्वार एकामेका संतोश बरीत करतात तांच्या देणी आद्वार देणी वांटची आपणा लागीं आसलें देणी कितें आसा तें वापरन आनी एकला कुमो करचें वांटचें ताच्या उपरांत वडल म्हळ्यार सांगाता खावचें जेवचें पियोवचें हें सकट वांटून घेवच्या स्पिरिटाक एक निदर्शन कश्ट तेल्यांक गरजेवंता पावचें मस्तुपोटी आनी मस्तुपोटी कितले जाणां वाड्याचे तांच्या पिडेस्त आसतना आस्पत्रेंत रावंक जर ना जाल्यार तांच्या वचून सांगून सर्ते प्रकार रावल्ले आसात
एक दीस ह्या दिसा हांव रावता फाल्यांच्या दिसा तूं राव म्हण अशें रावून सर्ते प्रकार वचून ताची पिडेस्तांची जतन घेतली तांचो वावर सोडून असलें बरें मन दाखयलें आसा वस्तू कडेन जाला हडले नियमरा मस्तपटी घडला प्रतिभावंतांक सत्कार करचें सन्मान करचें वाड्यान तांची देणी वळखोवचें वाड्या फेस्ताच्या खर्चाक प्रायोजक जावचें आतां मस्तपटी वाड्या फेस्त जाताना कांय इतलेंच थारायचें म्हणना मस्तू कडेन हांवें केदाळ वेताना म्हणचें तुमी इतले आसल्यांक नातल्यांक एका तरान थाराय नाकात तुमी खुशयेचे इसारा तुमकां लेखाच्या चड मेळटा म्हणचें आनी तांकां ते कन्विन्स जाता मागीर ते म्हणटात वय फादर तें सत आमी आतां थारायलें जाल्यार आमकां इतलेंच मेळ्ळें आमकां हाच्या चड मेळ्ळें गरजेच्या चड खुशे मनान एक एक वस्तू जेवान हे मास हांव दितां ते मास हांव दितां हें हांव हाडटा एक कोण म्हणटना वांटून घेवचो स्पिरीट ल्हान क्रिस्तांव समुदाय द्वारे सडला लोकांक ताचें मोल समजला हांगासर गुटाण दिवचें तें चड व्हडलें कांय सलाम कांय मेळना तरी पूण असल्या वावराक वांटून घेवचो स्पिरीट मुखेलपणाचो स्पिरीट वाडला थोडे कडेन कित्या उणें ना चिंताप मुखेलपणाचें सारकें कांय आसा थंयसर मुखेली सडल्यात देखून असलो बरो वावरो आमचे मदें जाल्लो म्हाका पळोवंक दिसता देखून दोनूय संगती आसात मुखेलपण वाडिल्लें पळोवंक मेळटा व्हडल्या मापान ना जावं पुरो पूण जाला थोडे कडेन त्या मुखेलपणाची चिंता बरें नातल्या कडेन कितें जालां फाटी सरलेलें आसा वांटून घेवचो स्पिरीट आमचे मदें आयिल्यांदय दिसून येता आमच्या देशांत विंगड विंगड फिरगजांनी हो वावर वेगवेगळ्या हंतांनी सगळ्यांनी एकच लेखाचा म्हण सांगूंक जायना पूण हो वावर बरो जायचे जाल्यार आनी परिणामकार रितीन सलज जाल्यार कितें गरजेचें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडूंक आनी क्रियाळ रितीन करचें जाल्यार कालें गरजेचें म्हज्या चिंतपा प्रकार गोवळीक परिशदेचो प्रमुख गोवळीक वावर जावन घेजय मस्तू कडेन ह्या गोवळीक परिशदेची आद्यतात न्हय गोवळी परिशदेक दुसरो मस्तू वावर करूंक वो एक उरलें संघटन आसलें बरी काल इल्लेशें कांय केल्यार जालें म्हणल्यार ना आतां जर तर आमकां फिरगज देवाचें राज करूंक जायचें जाल्यार पयले सुवातेर हर एका गोवळीक परिशदेन ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो वावर गोवळीक आद्यता जायचें विगाराक मुखेल्यांक आनी लोकांक कित्याक जाल्यार ही गोवळीक आद्यता जाता ताचे ऑटोमॅटिकली कालें जाता हाका दिमचें गमन बदलाता एप्रोच जामचोय दिमचो एप्रोचूय कालें जाता बदलाता म्हज्या चिंतपा प्रकार तें जावना हांव खंयसर गेला वो हांवें गोवळीक देय जावन कान गेला गोवळीक देय जावन कान गेला देखून कितेंय काम गरजेचें आसा ल्हान समुदाय मुखान करूंक जाता देखून गोवळीक आद्यता जाय गोवळी परिसंधी आनी सांगाता मेळोवन वावरी जाय प्रस्तुत हो गुरकाराचो वावर म्हणलें जाला आतां आमच्या फिरगजांनी ते एक जण दोग प्रतिनिधी एक गुरकार ल्हान वाडे जाल्यार व्हड वाडे आसा जाल्यार कुटुंबा चड आसला ताच्या चड आसता पूण मस्तपटी काल जाला सगळ्या गुरकाराचो वावर गोवळी परिशद सांदे जास्त काल म्हणटा नेमा केला ह्यो सांगाता जावन वावर जायना केदळ म्हणसर गुरकार प्रतिनिधी आनी बऱ्या मनाचे थोडे मुखेली सांगाता येवन वावर करिना जाल्यार परिणामकारी जावन तो बांदून हाडूंक बारीक मस्तू कडेन गुरकार एकलो सिंगल हँडेडली वावरता प्रतिनिधी काल म्हणटात ते आसात फिरगजीच्या वावराक आसात वाड्याच्या वावराक थोडे बरी जमत एक हजार ना जमा थोडे बटे गुरकार ना जाल्यार जमतच काल म्हणटात मुखार गेल्या म्हणलें चिंताप आसा म्हळ्यार गुरकाराक ताच्या कांय गरजेच्या कामान वचोंक आसा देखून परवा गुरकार ना फादर देखून आज आमची जमत आमी करिना म्हळ्यार तें तो ना जाल्यार ती प्रतिनिधी आनी दोन मुखेली आसात आनी ते मुखेलपण कान घेवन करी जे म्हणलें चिंता मस्तू कडेन आनी की येवना देखून सांगाता म्हणून निरंतर तरबेती गरज फादर आतां एक खंयची एक कंपनी पळया ती वाडटा यशस्वी जाता जाल्यार कारण कितें ताच्या फाटल्यान तांकां मेळची तरबेत आनी आमी आमच्या वाड्यांनी कितली आमची तरबेती आसा ल्हान क्रिस्तांव आनी आमकां ते वाड्यांनी दिवंक आमचे संपन्मूलकाय आसात गोवळी परिस्थिती संद्यांक तें कळना विगाराक राटावळ चड जाल्यार देखून पळया ही तरबेती निरंतर दिवंक ते मनीस ना जाल्यार जायना लोकांक एक पटी तुका इल्लें सांगून तूं हें कर म्हळ्यार एक म्हयनो करतात एक वर्स करतात मागीर काण जाता तांकां तें म्हळ्यार सदांचें जावंक पावता थंयसर येतना इल्लें प्रेरण भरचें आसलें निरंतर तरबेती आमकां सेवक चिंतपाचे समर्पित मनाचे मुखेली सडास सेवा हांगासर दिवंकूच आसचें घेवंक कांय मेळना देखून सेवक मनोभावाचे मुखेली आमकां कितले चड मेळटा तितलो बरो वावर जाता आमच्या फिरगजांनी आसात ना म्हणून ना पूण संपूर्ण मापान आसल्या वावराक डेडिकेशन समर्पित मनाचे
मुखेली आमकां आनी की आमी रुपीत करी जाय अशें जाल्यार वावराक ताच्या उपरांत आमी पवी सभा आमी पवी सभे खातीर म्हणलें चिंतप लोकां थंय येज ओके आमी पवी सभे खातीर पवी सभा आमचे खातीर आसची देखून आमी कितलें पवी सभेक दिता तितलें मापान पवी सभा आमकां दिता हें चिंतप येज देखून आतां मस्तू कडेन येना पवी सभेन आसचें आमकां काय करूंक कुमो करूंक समजलें की दिवंक आसचें म्हणलें चिंतप आसा आमी पवी सभा आमी दिजे ते दला मात आमी घेवंक जाता म्हणलें हे चिंतपाचें ल्हानपणाचो पुरो ध्येयत वो पूण हो ध्येय आनी की काय म्हणटात आमी तो लोकांक मुळाव्या हंतार पावोवंक आमी चलवल्या आमी म्हणटा 35 वर्सां जालीं इतल्या वर्सां आमच्या ध्येय सेजीत आसा तर बेत्यो मस्तू जाल्यात वय पूण हे मुळाव्या हंत्याक पावोवचें विधान आमचे लागीं आनी की ना हे आमी तांतून चलवल्या सांगातपणांत आसच्या संतोषाची रूच सगळ्यांक कळीत ना आनी की कळीत ना त्या दळा ते सांगातपणाचे देणे अनुभव करन एन्जॉय करिनात ते दळ म्हणसर समुदायाचो वावर कर तांकां मी कितलें सांगल्यार ते तांकां कन्विन्स करूंक मनदट करूंक कश्ट आनी फिरगतीन वेवस्थीत मांडावळ आनी कार्ययोजन गरजेचें व्यवस्थित ल्हान क्रिस्तांव म्हणजे कालें कार्ययोजन ल्हान क्रिस्तांव समुदाया खातीर वार्षिक कार्यक्रम काले या 5 वर्सांनी म्हणजे ल्हान समुदाय कालें जायचे एक वार्षिक योजन जायचे एक मंडावळ जायचे फिरगजेन आका आमकां आमच्या घटनावळेंत पूर आसा एक फिरग समिती जाय एक तरबेत पंगड जाय आनी ताच्या उपरांत वाड्यांत जिवाळ समिती जाय हे पेपरार आसा समजलें की वाड्याच्या सुरवेर आमी जमतांनी सुरू करतना हें पुरा फिरगजेनी कैंपरा इल्लें विगार इल्लें आसक्त कान घेवन आद्यता दिवन हें पुरा घडता पूण एक पटी 2 पयलो म्हयनो येतात दुसऱ्या म्हयन्यांत येतात तिसऱ्या म्हयन्यांत येतात चवथ्या म्हयन्यांत हें केल्लेंत कालें करचें फादर आमी जमतेच्या इल्लें पयलें येवन पुरा वांटून दिता समजलें की लोक खान सुलभ येन काल जाता हे गरज ना म्हणून आमी मुखार पावल्या आनी हे आमकां हें गरज ना म्हणलें ती सांगाता येवचें तयाराय करचें ही मांडावळ घालूंक फिरगजेंत केंद्रीक समिती जायचे एक आमी म्हणलें मुलावी तरबेती फिरगजेक वाड्याक वसाचे जाल्यार DSC जितावणी येवंक दिवंक जायना आमच्या आतां फिरगजेंत आमी एक तरबेत पंगड आमच्या फिरगजे संपळ म्हणून नान म्हणून ना आसात एक 4-5 जाणांक कान घेवन तांकां इल्लें बसोवन ट्रेनिंग द ट्रेनर्स म्हणटात पळय तो वावरसल आसा आमच्या फिरगजांनी ट्रेनिंग द ट्रेनर्स ते बायलांक एक पटी आपण करियेत परतून करूंक जायना देखून आमी कोणी विगारांनी कालें गरजे ह्या क्षेत्रांत इल्लें आमी केला हो वावर गेल्या फिरगजांनी थोड्यांक सांगता कान घेवन तांकां एक लिसांव शिकोवचें आनी तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन करूंक सांगचें मागीर तें वचून वाड्यांत दिवचें त्रासाचें सुरवेर येतात मागीर एक पटी वाड्याक गेल्या उपरांत आमकां टायम ना फादर म्हणना तांणी ती एक पटी लिसांव तयार केल्या उपरांत 10 वाड्या आसल्यार तांणी 10 वाड्याक वचाचें वस्तू वेळ दिवचे पडटा म्हळ्यार आमच्या लोकांक आमी दूर सोंकी जायना मुखेल्यांक म्हळ्यार इतलो वेळ तांकां दिवंक तांचे लागीं ना आमचे डिमांड चड जाता तांचे लागीं दिवचें मस्तू मुखेली मेळ्ळे जाल्यार अशें बऱ्या मनाचें मेळ्ळें जाल्यार वांटून करूंक जाता देखून ही एक आमचे लागीं काय म्हणटात गरजेची मांडावळ आमचे थंय ना आनी दुसऱ्यान वेवस्थीत रितीन आमी एक गवळीक आद्यता म्हणून आनी की घेवंक शकना DSCचे काय म्हणटात धोरण आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक आद्यता दिजे गवळी बापी गेल्ले जाल्यार हे फिरगजेचो प्रमुख गवळू वावर जायचे म्हणटा पूण आनी की फिरगजेंत तें भोगवना संस्थेत आनी की काय म्हणटात आमकां चड इम्पॉर्टंट तें गरजेचें पूण तितलोय गमन आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक मेळना गमन मेळना आद्यता मेळना ती मेळ्ळी जाल्यार हांव चिंता वावरिलो क्रियाळ जायत जिवाळ जायत नाजाल्यार कितलो महत्व चड आमी दिता तितलें चड बरेंपण आमकां मेळची साध्यता आसा आमी महत्व दिना जाल्यार तातूंत बरेंपण जोडूंक साध्य ना देखून हें म्हजें चिंतप वो वावरो वत्तड घालन दबाव घालन फॉर्मावन आनी परत करचो तोलो न्ही आनी आमी तुका काल जाता की म्हणून सांगला थोडे फावटी थोडे कुटुंबां अशें चिंतात काल म्हणून सांगल्यार आमी मिसाक वचूंक मिसाक घेता आमी साक्रामेंतांनी पळय इगर्जेगाडे मेळटात आमकां आमी ते करता दान दिवचें दिता मागीर परतांनी हेपटी हाका जमत ते कालाकेचें म्हणलें चिंतप थोड्यां कडेन आसता ताजे उपरांत थोड्यांक अशें आसा काल म्हणल्यार तयार करचे हंतर पयलें वचून आपोवचें येया अशें म्हणून येता म्हणटात पूण मागीर ते जमती वेळार पळोवंक मेळना दादले मनीस मस्त उणें हे असले पुरो आसतना खंयच्या रितीर असल्या मनशांक तांकां ह्या जमती दिशेन इल्लें आकर्शीत करून ओडी येता खंयच्या रितीर तुमी सांगलेले बरी हो एक चिंतापच एक व्हडलो समस्या कित्याक म्हळ्यार
गरजेचे कितें इगर्जेंत कितें आसा वय. ते आमकां केल्यार पुरो हां. ही आनी सडीत कित्याक म्हणलें चिंता मुस्सोनाच्या मतींत आसा ही एक गरज आगी म्हणलें चिंता तुमी सांगलेले बरी आसा असल्यांक हाची गरज कळीत करचेंच एक व्हडलें पंत आव्हान आतां कोण येनात वय. तांकां हें गरजेचें म्हणून कळीत करचें कशें तांकां आपोवन सांगचें कशें कसली तरबेती दवरल्यार ते या देखून तांकां कळीत करचेंच एक व्हडलें पंत आव्हान तांकां सांगात हाडचेंच बारीक पंत आव्हान आमची तरबेती शिबिरां रेतीर शिकोवणो सडावत कोणाक वेता न्ही जावन कोणाक गरज ना कोण प्रथा संगतीक येतात तांणी ती आमचें कोणाक तें गरज आसा ते येना देखून आमचो व्हडलो समस्यो ह्या मनशांक कन्विन्स करचें कशें तांणी आयल्यार आमी कांय दिवयेत वाड्यांत आयल्यार एटलिस्ट वाड्यांत पण दिवयेत इगर्जेंत आयल्यार एटलिस्ट इगर्जेंत पण दिवयेत पूण ह्या संगतीक तरबेती आसली जागृती शिबीर आसतना हें ना जाल्यार तांकां तें पावीत करचें तो व्हडलो समस्या जावनूच उरला मस्तून आनी म्हणचे तेंत सक्कड तरबेतीक वेतना पाद्राबानी सांगचें लोकांक हाडचें तें कश्टांचें फादर तरबेती आमी मांडून हाडूंक कितलेंय तयार आसा पूण लोकांक हाडचें कशें तरे फावटी आमी उरल्या मस्तू संगती विशयान जागृती शिबीर महेत शिबिरां म्हणून हाडटा आमकां एक आपादर पडटा मस्तू फावटी लोक येतगी आतां बऱ्या एका संपन्मूल व्यक्तीक आमी वापयतना हांगासर जाय पुरतो लोक ना जाल्यार ताका एक काल म्हणा इतल्या पयस जावन इतलो वेळ करसून येतना एक जाय पुरतो ऑडियन्स ना जाल्यार ताका बेजार जाता घेना आमच्या लोकांक कितलो येता कशें म्हणून सांगो एक नांवां दिया म्हळ्यार थंय दिनात निमाणे घडये पर्यंत ती आतांतरता हांकांय सेम उरल्या कडेन सेम म्हळ्यार आमच्या लोकांक आनी कितें काले म्हणटात असली जागृती जाय आमचे मदें असली शिकोवन आमकां गरज आसा म्हणलें तें आमच्या लोकांक आनीकी भोगूंक ना थोड्या फिर गजांनी बरें रेस्पॉन्स आसा म्हणटात काले जागृती शिबिरां दवरल्यार तुमी सांगले बरी सक्कड एकच लेखना येतात थोड्या कडेन तूं खालय कर खंयच्याक स्पंदन ना म्हाका अनुभव जाला तो म्हाका अनुभव जाला देखून कोणाक एका बऱ्या मनशाक आपय म्हणटाना एक काले म्हणटा आपदैर बघता देखून आमी चिंतून पळोवचें म्हळ्यार लिमिटेड करचें मस्तू फावटी करूंक ना गरजेचें थोडें पळोवन आमी तशें करचें म्हळ्यार लोकांचें स्पंदन पळोवन आमी करचें पडटा देखून कोणाक गरज आसा ही माहेत आनी मनदट करचें त्या लोकांक आमकां सांगात हाडूंकूच एक व्हडलें त्रासाचें जा सक्कडांक म्हजो मातसो मात्र न्ही तुमी विगार जावन आसा तुमकां हें आतां कळीत आसलें म्हणजे चिंता दुसरें आमी एक कालें उडादोरी जें म्हळ्यार ल्हान समुदायांत आमकां सांको प्रमुख न्हय आयल्यार बरें हे जे म्हणली आमची आशा म्हळ्यार तांकांय बरेंपण मेळ्ळें पूण संको प्रमुख मात्र न्हय सांको उणो देखून हो वावर बरो जायना वाडना हे कासा प्रयोजनांतलो म्हणचे न्हय हांगासर सांको प्रमुखूच न्हय सोम्याच्या नांवान थोड्यांनी सांगाता मेळोनी जायतो बरो वावर करयेत जायतो बरो वावर करे समुदायाक जनसागरा साक्ष न्हय जनसागरा साक्ष न्हय बगर केल्लो वावर आनी समुदायाक गेल्ल्यान थंय जाल्लें बरेंपण ती साक्ष आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक देखून थंय गेल्ले बरें जाल्यात परिवर्तन जाल्लें धाकलें आसा जाल्यार ऑटोमॅटिकली जाल्यार समुदायाक गेल्लो मनीस कितें जाला ताचें थंय बदलावण जाल्या परिवर्तन जाला तेंच कालें पावता जाहिरात एडवर्टीजमेंट पावता आनी असले मस्तू फावटी जाल्लें आसा दुसऱ्यान आमी म्हणजे 10,000 रुपये डेपॉझिट दवर न्हू म्हाका ₹1,00,000 काय म्हणटात वाड मेळाची म्हळ्यार जाता गे फादर जायना न्ही आमचें इन्वेस्टमेंट कितलें फादर वर्साक 12 घंटे वर्साक 12 घंटे आमचे इन्वेस्टमेंट ते कितले पर्सेंट लोकांक फिरगजेंतल्या 10% लोकांक आमी इतले आनी तूं वर्साक 12 घंटे दिव न्हू एका वर्सा भितर सगळें बदलाचें म्हळ्यार हें जाय हांवें सुरवेर सांगलें हो वावर काळजा मना परिवर्तन करचो हें आपापीस थंयतलें घडना देखून कितलें इन्वेस्ट करता तितलो प्रतिफळ हाऊ मच वी इन्वेस्ट दॅट मच इज द रिटर्न वय गेनींग हांगासर तशेंच आमकां पळोवंक दिसता देखून हो वावर सवकास हातून सोंसणीकाय गरज आनी ताच्या उपरांत हांगासर जाल्लो वावर दिसना फळ दिसना म्हळ्यार मेजचें तशें आमकां दिसना उरल्या कडेन लाभ कालें करूंक जाता मेजूंक जाता हांगासर हें देखून लोकांक जमत जाता कांय घडना असलें बरीत आसा देखून
प्रतिफळ दिसना जालो देखून ही वाडावळ सवकास दुसऱ्यान काळीज आनी मन परिवर्तन कशें जाता तें आमच्यान पारखूंक जायना कोणाचें केदाळा तें घडात तें आमकां सांग देवाचें उतर कान घेवन आमी हें पुरा करचें ओके देव केदाळा ही मनशाची काळजा मना परिवर्तन करता आमकां कळना देखून आमी संख्या खातीर पत्योन रावचें न्हय ल्हान समुदायांत खिना भितर मॅजीक घडना खिना भितर मॅजीक घडना हांगासर इन्वेस्टमेंट कितेंय ना सक्कडी सवकास इन्वेस्टमेंट मस्तू उणें ओके. देखून वाडावळी कितें जाता सवकास जाता गट रूख जावंक 2-10 वर्सांनी एक गट रूख मेळटा की फादर मेळना मेळना, वय. मस्तू वर्सां घालत करचें पडटा राखचें पडटा देखून आमी आयलेल्यानी हें पुरा मोतीन दवरन हांवें आज केल्लें इन्वेस्टमेंट हा. क्रमेण ओके. म्हज्या काळार न्हय जावं बरो हां मुखल्या काळार पडी कालन दितले हा. फळ दितले ओके. वावर आमचो फळ ताणें दिमचो ओके. हे चिंता दवरून आमच्या समुदायान कोण येता पळया हा. तांणी असल्या चिंतपान वावर करीत वचत हे ना देखून हा. वो काले म्हणटात गरजेचो वावर न्हय हा. कासा पडचो उपकारा पडचो वावर न्हय हा. देखून केल्यारी जाता करना जाल्यार जाता म्हणल्यार चिंतपा सोडनो आमी आयिल्ल्यानी हाका परिपूर्ण मन गमन दिवन हो वावर केलो जाल्यार खंडी जावन अंतून प्रतिफळ आमकां जोडूंक जाता जेजून 12 जाणांक गमन दिलें ओके ताणें सगळो संस्कार म्हणटात सगळो जुदेव समाजीक परिवर्तन करूंक ताणें 12 जाणांक गमन दिलें जर तर हे 12 जण म्हज्या वाव चिंतपाक आयले जाल्यार तांचे मुखांत म्हाका कांय करूंक जाता म्हजें कितें मांडावळ आसा दैवीक योजना आसा ते संवसारार कार्यगत करूंक जाता म्हणून जेजून पारकिलें आनी ताणें 12 जाणांक गमन दिलें ओके आणि त्या 12 जाणांनी कितें केलें जे कितें जेजूचें मिसांव आसा तें जारी केलें हांगासर तेंत चिंताप आमी दवरी जाय 12 जाण आपोस्तला बरी आमी एका वाड्यान 12 जाणां येता जावं बरो हां. पूण ह्या 12 जाणांक जावन सोमयान कालें करीत सगळो वाडो फिरगज आमची कालें म्हणटात क्रमेन बदलावन हाडूंक साध्य आसा सोमी आमचे सांगाता वावरता देखून आमकां सांगको तितलो हे जे सक्रांनी ते आमची आशा आयल्यार बरें पूण ताचेरच आमचें सगळी यशस्वी जैत ओके. आमी तुकूंक जायना मेजूंक जायना हांगासर सक्कड सवकास करचें म्हणलें आमी उडासावन दवरूंक जाय दुसरें आयल्यानी हे नातल्या विशीं उलोवचें चिंतचें परगट सांगचें हें सोडी जाय मस्त पोटी आयल्यानी ह्या नातल्या विशयान उलयलेंत काणें जाला समुदायाक एक व्हडलें कंटक जाला ओके तांणी थंय वेचे घालाक आमच्या विशयान हे नातल्या विशयान उलोवंक तांकां दुसरें कांय काम ना देवाचें उतर वाचूंक येता म्हणटात देवाच्या उतराचें नियाळ करता म्हणटात आनी ते सक्कड जाल्ल्या उपरांत आमच्या विशयान कोडी काडटात उलयतात ते मस्तू जाणांक दुखला जर तर हांगासर संगाता बसून उलयलो मागीर वचून कालें म्हणटा शेजारा वचून आज तुजे विशयान अशें उलयल्या हे वचून कालें गेलें ती मना हे पटी दुखल्यार मागीर हे नाकांत म्हण दिसता देखून आमी आयिल्ल्यानी सुकोनी ह्या नातलेल्या विशयान उलोवचें न्हय हाच्या बदलाक तांची भेट करून गी खंयसर मेळटना तांचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशयान उलोवन गी तांची मनां वैखरीचे शिवाय हांगासर उलोवन तांच्या मनाक गौरवाक कळंकडचो वावर आमी आयिल्ल्यानी केल्यार आमी समुदाय बंदच्या बदलाक आमी कालें करता आमी मरता आमी गेल्ल्या जमते वाड्याच्या जमतेक हो कोणूय विशय काडलो तक्षण हांवें म्हणजे आमी आयिल्ल्या विशयांत उलोवया ह्या नातल्या विशयांत उलोवचें नाका मागया तांचे बसत आमचे तांचे बसत मागया कितलीय मागणी करा म्हजी कांय अड्डी ना पूण तांचे विशयांत उलोवचें नाका जाय जाल्यार तांची भेट करया उपरांत भेट करन कित्याक घेनात कारण आसोंक बरो आनी असलो वावर मात आमकां समुदाय बरें करीत म्हणून हांवें मस्तपटी सांगिल्लें आसा देखून वो आमी चड आनी चड करूंक प्रयत्न करी जाय संबंद घट करी जाय ओके आज कालें जालां गी म्हळ्यार समुदाय आयल्या वय मुखेली आनी पूर आसात वय पूण संबंदाक गमन दिवना फादर संबंदाक गमन आतां आनीकी मस्तू कडेन मुखेल्यांक तांच्या वाड्यांत वाड्याच्या घरा वचोंक सारकें वाट तांकांच गोतू ना सक्कडांक म्हणना 16 जाणांक गोतात म्हळ्यार खंय गेल्यार जालें पाद्र्या बोट एक पोटी काल्या गेल्यार जालें हाका गेल्यार जालें काल्याक बेजमेता गेल्यार जालें उपरांत मागीर गरज पडल्यार मात एक भेट करची आनी तुवें साळावळ बांदून हाडची देखून हांगासर इगर्जेन एनावन्स केल्ले कुडले काल्याक येना वाड्याच्या जमत एक जण येना मुखेल्या थंय संबंद साळावळ कशी आसा ताचेर होंदोन आसा देखून आमच्या मुखेल्यांक असल्या चिंतपाक आमी हाडी जाय तेंच एक व्हडलें काल्याक म्हणटात एक त्रासाचें काम तें मुखेल्यान ह्या चिंतपान बरो आसा एक वर्साक एक 2 पोटी पुणी
कुटुंबाची तांणी भेट करून वाड्याच्या एक तांच्या फुरसोते प्रकार बेच्चे बसोन वयले उलयले तांचे मना वय केले जाल्यार आनी तांचे थंय साळावळ समा गुरकारान आपयले कुडले मुखेल्यान आपयले कुडले करूंक जाता हे गुरकारान एकल्याच म्हणचे न्ही हांवें वाड्यान ते एक जण मुखेले आसा थोड्या कडेन असले पुरबायचे मंडळ आसा आतां 30 कुटुंबां आसा जाल्यार थोड्या कडेन कालें गेला की म्हळ्यार गुरकार ताच्या कुशीली एक 10 घरांची जतन पळयता आनी 2 प्रतिनिधी आसा ताच्या कुशीची 10 जणांची जबाबदारी ताका दिल्या आनी एक 10 कुटुंबाची आनी एकलो पळयता एक जण निरंतर तांच्या संपर्कांत तांच्या कांय गरजो सुदारशितात मागीर ते सांगात येवन कशें वाड्यांत आनी असलो वावर ह्या चिंतपाक आमी येचे असले वावर आमी संघटीत मेळोन त्या गाजांनी संगता मेळोन वावर वांटून केलो जाल्यार हांव चिंता आमकां जैत आनीकी चडीत मापान मेळोवंक आनी तें परिणामकारी जावन बांदून उडोवंक आमकां साध्य आसा हें ना देखून तांकां पयस दवरचें तो आनी एक समस्या आमचो लोकांचो आनी मुखेल्यांचो ती येना खंयच्यागी देखून आमी तांचे लागीं वचना असले चिंता सगळे कडेन न्हय पूण मुस्सोनाचे आसा ते येना देखून तांकां कांय ना आमचे देखून आपोवंक कितें देखून गरजां पळोवंक तांचे इन्कार करचें हें बरो आसा तशें केल्यार समुदाय वाडना ते आमी बांदच्या बदलाक ते आमी नाश करता देखून मुखेल्यांनी आनी आयिल्ल्यां थंय असलें हें सारकें चिंतप आसा जाय देखून आमी तांकां पयस दवरचें न्ही जेजू कशें सुकोवन गेल्या एका शेळयेक सोदून गेलो तशें हें नातलें थंय आमचें काय म्हणटात कंपॅशन म्हणटा दयाळाय इल्ली चड आसा तांकां आमी कशेंपणी कर हाडचें प्रयत्न करी जे शिवाय हें ना देखून तांकां पयस दवरचो मनोभाव समुदायाच्या वावराक इल्लो मारेकार म्हणलें म्हजें चिंता देखून ह्या संगतीक आमी इल्लें गमन दिलें जाल्यार कांय चिंता कांय इल्लीशी सडीत बदलावन जायत कोणा मागीर आतां ह्या वाड्या जमतींनी ह्या जाक ह्या धार्मिकांचे हजारपण ह्या तांचो पात्र हांवें 2 रितींनी पळोवचें एक हे वाड्या जमती वाडत जे जाल्यार जिवाळ उरत जे जाल्यार ताका ह्या जाक आनी धार्मिकां आसल्यार तो थंयसर हजारां ती बरी आसता आनी सांगात तांचें पार्टिसिपेशन मेतेरपणी बरें आसता आनी एका रितीन पळोवचें जाल्यार आतां चिंते एक खंय एकडे विगार गेलो आनी ताज्या मागीर तोय पात्र घेता शब्द उसारता ताज्या उपरांत खंयचें जिविताचें उतर विंचून काडया म्हूण सांगतना लोक काय करतात म्हळ्यार पाद्राबान खंयचें उतर सांगलां प्रायोरिटी दिवन पाद्राबाच्या मतीन आसना पूण लोकांक चिंता म्हणून सांगल्यार पाद्राबान सांगलां देखून एंत बरें जाय दिसता म्हूण तेंत विनतात ताज्या उपरांत काल तागे म्हूण सांगल्यार वांटून घेवचें तशेंत काल म्हूण सांगल्यार पाद्राब श्रेश्ठ आसत जाल्यार म्हणटात ना जाल्यार इल्लें पार्टिसिपेशन इल्लेशें उणें थंड जाता देखून हे पाद्राबाचें आनी ह्या धार्मिकांचें हजारपण ह्या जमतींनी गरजगी या तांकां इंडिपेंडंट करच्या खातीर वचोन आतां रावल्या बरें हे सारकें वा सूख म्हणूंक जायना जाय जे थंय वसा जे नाका म्हणूंकय जायना दोनूय रितीन म्हजे चिंतपा प्रकार ह्या जाकांची धार्मिकाची हाजिरी थंयसर गरजेची ल्हान समुदाय म्हणटना केवळ लायक येना ह्या जाक धार्मीक लायक सांगाता मेळोन आमी पवित्र सभा बांदची ह्या वावरांत सगळ्यांनी सांगात दिवंक आसा देखून आमी ह्या जग धर्मिकांत हजार आसा जाल्यार आमी कितले मेतेर जायचे ते आमी ह्या जगांनी धार्मिकांनी आमी पळय हांव ते हजार आसले देखून सगळे म्हजेरूच होंदोन आसा जाल्यार म्हजें मुखेलपण म्हजी हाजिरी थंय तांकां वाडोवंक सोडच्या बदलाक तांकां काणें करता देखून आमकां कितले आमी मेतेर जायचे तितले मात मेतेर जाय आमी थंयसर वचोन तांच्या सांगाता एक जण आमचो इरादो इतलो जायचे भाग्य आमचें खंयसर म्हणजे मेतेरपण गरज अनिवार्य म्हूण दिसता तो मात्र आमी उलोवंक शिकायचे उरल्या वेळार तांकांच निर्धार घेवंक तांची अभिप्राय येवंक आमी सोडीचे थोड्या फावटी काले म्हणटात गे म्हळ्यार तुमी एक जिविताचें उतर विंचतना पाद्राबान सांगलें तो हायलायट जाता म्हणून थोड्या फावटी कालें करीत की म्हळ्यार आमी त्या मेटार उलयनासतना रावचें बरें विगारांनी कितें म्हळ्यार लोकांक आतां मस्तू मेटांनी आमकां 3ऱ्या मेटार आनी 5व्या मेटार आनी 7व्या मेटार सगळ्यांक भाग घेवप त्या मेटांनी धार्मिकांनी ह्या जाकांनी पुराय भाग घेवप खंय पळय एकल्यान दोगांनी आमी करूंक आसा त्या मेटांनी कालें करीचे
ते तांकां अंत सोडीचे कांय चूक केली जाल्यार कांय सारकें करूंक आसा जाल्यार उपरांत मागीर विमर्शो म्हणून आसा ह्या जकान कालेगिरी केल्लें बरें जालें ह्या रितीन केल्यार आनीक बरें म्हणून थंयसरी सांगयत वा ना जाल्यार कोणें तें केलां ताका तुका वैयक्तीक मेळटना तुवें केल्लें पोर मागणें अशें वांटून घेतलें बरें जालें ह्या रितीन केल्यार आनीक बरें म्हणलें तसली तिदवण दिवंक थंयसर जाता आनी दुसऱ्यान ह्या जगाची हजेरी कित्याक गरजेची म्हळ्यार थोडे फावटी वाड्या जमातेर वैयक्तीक विशय येतात वैयक्तीक दोन कुटुंबां मदले या दोगा व्यक्ती मदले विशय येवनो जमातेक वायट प्रभाव पडटा ओके समजलें की थंयसर नियंत्रण करूंक थोडे फावटी मुखेल्यांक कळना ह्या संदर्भार तसले काय म्हणटात वैयक्तीक विशय येताना ते विशय हांगासर डिस्कस करचे न्हय ताका वेदी दुसरी आसा म्हणून आमी तांकां काले करूंक जाता तो त्या विशयातावन गमन जमते काडूंक जाता दुसऱ्यान थोडे फावटी नकारात्मक चिंतप मुखार हाडटात समुदाया विशयान खंयचे एक विशय येता आसतना उलयतना सगळे विशयान जावं पुरो या खंयचे एक निर्धार घेता आसतना जावं पुरो थोडे काले म्हणटात कोक्के म्हणटा आमी आमच्या समाजीक कोक्के उलोवचे सगळ्यांनी असतात देखून ते कोणे एकल्यान घालें जाल्यार ताका विरोध उलोवंक हांगासर आसल्यांक कोणाक किंवा विरोध म्हणी ते तशें न्हय अशें म्हूण सांगचेत आसलें धैर्य कोणाक थोडे फावटी कोणाक घ्या देखून कोणाचे चलता ताचेत चलता तो नकारात्मक प्रभाव हांगासर पडटा ह्या वेळार धार्मिकां ह्या जाका आसा जाल्यार ती काय म्हणटात सारकी समजोनी दिवन सारक्या वाटेन तांकां हाडूंक आमकां काय म्हणटात ह्या जाकांची धार्मिकांची हाजेरी चड गरजेची पडटा आनी नाजाल्यार असलेंत नकारात्मक चिंतप मुखार पडलें जाल्यार मागीर आयिल्यांक काय जाता बेजार जाता दुसरें वैयक्तीक समस्या झगडून पडलें जाल्यार थोडे फावटी जाल्लें आसा थोडे फावटी म्हाका वाड्या जमातेक वचोंक जायनासलेल्या वेळार थंयसर कितें वैयक्तीक विशय आयले दोगां मदें काय जालें मनस्ताप आयलो उलोवन पडले आनी नाका जाल्ली उतरां आनी आदल बदल जाली ह्या वेळार उरल्यांनी आयिल्यांनी म्हाका सांगिल्लें आसा फादर वाड्या जमातेंत येवन वैयक्तीक विशय कांय झगडून पडचें जाल्यार आमचो सगळ्यांचो वेळ पाड दोगांच्या विशया खातीर आमी इतल्या जाणांनी बसून ती मुख प्रेक्षक जावन बसा जाय पडटा देखून आमचो वेळ बिबाड आनी आमकां संतोष आमच्या बदला बेजाराय जाली बेजाराय असले संगती घडतात देखून थोडे फावटी कळीत आसून कळीत नासतना अशे विशय घडतात देखून थंयसर एक याजक धार्मिकाची हाजेरी आसा जाल्यार हे पुरो आयिल्लें नियंत्रण करूंक सुलैत कित्याक म्हळ्यार लोक याजकांनी धार्मिकांनी सांगिल्लें सूचना आयिल्लें काय करता आयकता देखून ह्या खातीर याजकाची हाजेरी चड गरजेची पूण आमी याजक धार्मिकांनी आमी कितले मेतेर जायचे म्हणल्यार आमकां कळीत आसूंक जाय आमच्यात लोभार उमकळोन रावूंक तांकां सोडचें न्हय तांची जबाबदारी करूंक तांकां सोड खंय गरज आसा थंयसर मात्र आमचे मेतेरपण दाखयला उरल्या वेळार आमी तांचे बरीच काय म्हणटात एक काय म्हणटात सामान्य व्यक्ती जावन हाजर बसोवन मेतेर जाले जाल्यार हांव चिंता सर बाधक जमचें ना दुसऱ्यान आमी वाड्या जमातेक हाजर जमचेंच ह्या जकांनी धार्मिकांनी आमची गोवळी खाद्यता दाखयता पाद्र्या भाग वाड्या जमत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हळ्यार जिवाची गांठ म्हणटात तशें म्हणटना तांणी चिल्लर करूंक जायना विगारच ताका महत्व दितना लोकांनी काय करूंक जायना तें चिल्लर आतां ह्या आमी विगार धार्मिकांत मेतेरच जायना जाल्यार तांकां काय म्हणटा पाद्र्या भागत पडोवन वचो ना काय मागीर आमकां कितें पडोवन गेला म्हणलें की असलें चिंता मागीर कांय थोडे फावटी कन्विन्स जाल्ले मुखेली तांच्या आयिल्ल्या प्रयत्नाक लागून काय जाता तो वावर काय जाता जावं पुरो देखून आमची हाजेरीत काय म्हणटा दिस इज हॅज गॉट ए व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्रायमरी रोल इन आवर पास्टल मिशन आमच्या गोवळीक वावरांत हाका आद्यता आसल्या म्हणून आमकां दाखोवंक जाता तो लोकांक काय जाता ल्हान क्रिस्तांव समुदाय गोवळीक आद्यता जाता देखून त्या कारणा खातीर आमची ह्या जगाची धार्मिकाचे हजरपण एक आकर्शनच म्हणयत एक आकर्षण थंयसर ह्या जग सिस्टम येता म्हणटना ह्या जग येता धर्म घेता तांकां एक म्हणटात येया म्हणून बघता बाद्राब येता मेळोवंक जाता उलयता मागीर कांय आनी एक बेरांती आसता रेग्युलर येवना जाल्यार बाद्राब काल्यांक इसारतलो म्हळ्यार ते बरें दिते एका रितीन पॉझिटिव्ह रितीन चिंचे बाद्राबा खातीर येवचें म्हणून न्हय थोडे फावटी पूण तसलो एक पॉझिटिव्ह प्रभाव जमातेचेर जावचे साध्यता आसा म्हणलें म्हज्या मोगान निमाणे सवाल तुम्ही आता निर्देशक जावन आसलात तरबेतीदार आणि विगार जावन प्रॅक्टिकल वावर तुमचो फाटल्या सुमार 35 वर्सांनी या 40 वर्सांनी पळयल्यार दिल्ली ती तरबेती आनी जाल्लो वावर हे प्रोपोर्शनेट म्हळ्यार एकामेकाक पुराक म्हूण बघता की तुमकां या आमी आणखी खंय फाटी आसा म्हूण बघता
हांगासर म्हज्या चिंतपा प्रकार प्रगती आमी खंयच्यान मेस्तांव तुकतांव म्हणलें की सवाल संख्यान वा बऱ्या कामान वा जाल्ल्या बऱ्यापणान संख्यान पळोवंक गेलें जाल्यार आमी निराशी जातल्या म्हळ्यार संको काय म्हणटात वाड्याक जमत गेम्सो वाडुल्लो तो आमकां चड जाल्लो पळोवंक मेळना जावं पुरो पूण बऱ्या कामान जाल्ल्या बऱ्यापणान आमी काय म्हणटात व्हरोवन पळयले जाल्यार हांव चिंता मस्त वावर जाला ओके आतां आमच्या देशाची 1,500च्या की चड वाडे आसात आमी जर तर समीक्षकान घेवन हर एक म्हयन्यांत जाल्ल्या जमतेचे समीक्षकान घेवन जाल्लो वावर आमी पट्टी करूंक गेल्यार हांव चिंता ती पट्टी व्हडली मेळत आमकां देखून कारण जाता की म्हळ्यार उजवाडाक येना आमी काय म्हणटात उरल्यांनी परगट केल्लेले बरे जगत जाहीर जायना हो वावर ल्हान वावर वाड्यांचो तांचे इतल्या बरो वावर करीत आसात देखून संख्यान पळयतना जावना म्हणून दिसता जावं बरो आनी आमी चिंता 35 वर्सांनी तरबेती म्हणटा आमी कितली दिल्या गी म्हणलें सवाल म्हज्या परतून हांवें म्हणचें आमी दिल्या वय DSCGचे कोण म्हणटा डिरेक्टर जावन आसले तांणी जाता तितल्या प्रयत्न तांच्या शात्या प्रमाणे वचून तरबेती दिल्या वय पूण हांवें परतून म्हणचें की आमची तरबेती खंय पावाजे थंय पावना देखून आमकां तातूंत जाय जे जाल्लो फळ आमकां आनी मेळोना तरबेती कार्यक्रमां मस्त म्हणून हाडल्या पूण मेळिल्ल्यांकच ते मेळ्ळ्या शिवाय मेळनातल्यांक आनीकय मेळोना मेळोना देखून ते हांवें सांगलें ते फिरगजेंतली गडावळ केंद्रीय समिती फिरगज एक तरबेत पंगड आनी जिवाळ एक वाड्या समिती ती आमी केली जाल्यार मात्र फिरगजेंत काय म्हणटात ही प्रगती आमकां पळोवंक मेळत दुसऱ्यान समुदायाद्वारे जाल्लो वावर बरेपणांनी अपार आनी विशेष आसा तें परगट जायना ओके खंय आमी काय म्हणटात ते काय जाहिरात ताका दिना दुसऱ्यान हांगासर प्रगती सवकास ल्हान समुदायांत की तोय जाल्लो वावर बदलावन म्हणटात पळय ते सवकास दोळ्यांक दिसना मेजूंक जायना आसल्यार ती मेक्सची ताकडी आमचे डेना ते कशें समुदाय प्रगती जाल्या गी वाडावळ जाल्या गी आमी दिल्ल्या तरबेतीचो प्रतिफळ आमकां पळोवंक मेळटा इमिडिएटली मेळना हांवें म्हळें आज आमी आतां दिल्ली तरबेती कांय 10 वर्सां उपरांत कांय फळ दिवंकी पुरो देखून आमकां ती मेसचे तसले माप मेजाप आमचे लागीं ना क्रिस्ती आपोवणे जेजूचे शीस आमचे म्हणून कोणें समजल्यात तांचे थंय मस्त प्रगती जाल्या ओके क्रिस्ती आपोवणे म्हळ्यार जेजूचे शीस आमचे पूण कोणाचे चिंतपात आनी की जेजूचे क्रिस्तांव म्हळ्यार जेजूचे भक्त जावन वाडचे म्हणलें कोणाच्या मतींत आसा ते आनीकय तातूंत उरल्या प्रगती तांचे थंय जावं पुरो तांच्या जिवितांत जावं पुरो वाड्या मट्टार पडोवंक दिसा देखून म्हाका क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें क्रिस्ताचो शीस जावचे वा भक्त जावचे ओके आतां भक्त जावचे जाल्यार उरलें पुरा कितें आसा तें पावता तातूंत कर तितलें समज कोणाच्या मतींत हांवें शीस जायचे ही एक बरी वेदी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तुज्याच वाठारांत चड कांय पयस वचनासतना जेजूची सुवार्ता जियोवंक तुज्या ल्हान करण्यांनी मागण्यांन आनी सांगातपणान आनी ल्हानशा वावरांनी तुका शीस जावन वाडोवंक ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक बरी वेदी 35 वर्सां तरबेती जाल्या वय पूण ती कितल्या जाणांक पावल्या ते आमी खूब जावन व्हरोवन पळय जाय आनी आमी त्या दिशेन इल्ली सडीत मेटागाड वयल्या मट्टार न्ही हांवें म्हणचें वयल्या मट्टार आमकां मुखेल्यांक ती तरबेती मेळ्ळ्या तांकां सदां कन्विन्स आसा ती मुळाव्या मट्टाक वचा जाय परत थंयसर आमकां संपन्नमूळ व्यक्तीचे अभाव फिरगजेन तो पंगड कोणें तयार करचो तांकां कोणें मोटिवेट करचें तांकां कोणें काय म्हणटात जाय जाल्ले लिसांवां शिकोवची हें बरो एक व्हडलें सवालच आमचे मदें आसा देखून त्या सवालांक आमी पर्याय सोदलो जाल्यार हांव चिंता मुखल्या वर्सांनी आनीकी बरी प्रगती आमकां जावंक साध्य आसा ल्हान समुदाय फिरगजेंतलो गवळीक वावर परिणामकारी जावन करूंक अशी एक बरी आनी उत्तम वेदी देखून कोण सक्कर ताका चड आद्यता दिता ती फिरगज जिवाळ जाता सो रितीनी फिरगज ती काल जाता वाडावळ जाता ते म्हज्याच अनुभवांत हांवें पळयलां तुमी सुरवेर उल्लेख केलो शक्तीनगराचे म्हाका डबल ती दोडी जबाबदारी आसली हांव फिरगजेंत आसलो उडो पूण त्या समुदाय बळादीक थंय आसल्यान देखून लोकांक मुखेल्यांक ती जबाबदारी दिल्ली देखून तांणी हांव नातल्या वेळारय तो कितें वावर जावंक आसलो तो जावचे बरी तांणी
पळयला आनी तो सगळो थंयचो तो कालो जाल्लो वावर वय. हांव ती यशस्वी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक हांव दिता हांव म्हज्या पयलीं आसल्या बिगारान ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक ती आद्यता दिल्लो ती बांदून हाडिल्ली आनी ताच्या उपरांत हांव गेल्ल्या उपरांत म्हाका इल्लें चड प्रेरण मेळ्ळें आमी बलिश्ट जाले हांव आनी तितलें मात्र न्हय मस्तू कडेन तावन भायर तावन सयत थंयसर येवन अणभव जोडूंक शक्तीनगराक थंयसर फिरगजेक येवन काल म्हणटात भेट दिवंक येताले आतां येता आसतना तांकां थंयसर आपोवन हाडटाले हांव आंबेंबळ आसतना थंयसर हांवें तितल्याच प्रभावीक रितीन केल्लें थंयसर आसतनाय थंय ताणपणी भायले पंगड आयल्या वेळार फादर गिलबर्टान पयले म्हाका फोन करचे जाले तुमच्या वाड्याक एक आपोवन हाडचे की म्हणून म्हळ्यार ते बरेंकन आमी बांदून हाडलें जाल्यार एक पोटी लोकांक ताची रूच दिली जाल्यार हांव चिंता समुदाय द्वारे कसलोय वावर तुमी चिंता शक्तीनगराक तसल्या फिरगजेंत 6 वर्सां 7 वर्सां भितर इतलो वावर म्हाका करूंक जाला जाल्यार हें सगळें हांव चिंता थंयसर वावर करतना इंडिविज्युअल डोनेशन म्हाका व्हडलें म्हणून मेळयलें 5 लाख 5 लाखाच्या वयर इंडिविज्युअल व्हडलें डोनेशन म्हाका मेळोवनात पूण थंयसर आसल्या लोकांचेंच दान 4 वर्सां तांणी ह्या वावरा खातीर दिला ह्या वावरा खातीर दिला ते असली वांटून घेवचो स्पिरीट त्या समुदायान तो उपजाल्लो समजलें की देखून हांव गेल्ल्या पुरो फिरगजांनी हें हांवें पळयतें आसा समुदाया द्वारे लोकांचें बरेंपण वांटून घेवचो स्पिरीट वाडटा देखून आमच्या विगारांचो वावर मस्तू सलीस जाता देखून समुदाय आमी कितलें बळादी करता कितलो वेळ ताका दिता कितलें आमी इन्वेस्ट करता तितलें आमकां पाटी मेळटा म्हणल्यार कांयच दुबाव ना आनी सोमयाची ती उतरां आमी कितें वोमता ते आमकां तसो तितलें पाटी मेळटा देखून हें सत हांव पाती येता ओके म्हाका न्हू हांवें फादर वॉल्टराक उद्देशपूर्वक हे आपयलें ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशयांत तांचो अनुभव वांटून घेवचे खातीर कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी पळयता तरबेती दिवंक सुलाभ पूण ते तळ हंतर फिरगजेंत वाड्या हंतर करूंक मस्तू कश्ट आसा जायना येनात म्हणली जायते निबा आमकां आयकूंक मेळटात आज फादर वॉल्टीन ताच्या अनुभवांतावन तो तरबेतदार ताणें वचून जायते कडेन तरबेती दिल्या पूण सांगात आस ताणें वचून स्वता करता आसतना थोडो तेंप ताकाय कश्ट लागल्यात पूण दैरसाणी नासतना मना वैकरन काम केल्ले वरवीं कशें बरेंपण जाता आनी त्या मागीर परिवर्तन येता म्हणून भोव अपूर्बायेन फादर वॉल्टीन आमकां सांगलां आनी ते निजाकी खंडीत जावनी सारकें जावन आसा चारय फिरगजांनी म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे भोव अपूर्बायेन हो वावर तांणी केला आनी यशस्वी रितीन केला तुमच्या सर्वांच्या नांवान पाद्राबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा शाबासकी पाठयता आनी तशेंच तुमच्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू वेरी मच देव बरें करूं थँक्यू तुमकां कोणाकी ह्या विशयांत आनी कांय सडीत सवालां म्हण विचारूंक आसात जाल्यार खंडी जावन तुमी ती विचार येता व्हॉट्सॲप करचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत ते बोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं थँक्यू थँक्यू समड आनी सावाला सस्वा खडा तितलो भाव वाडटा
संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मोरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून पराताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.